तुका भेटून दिता देवा तू आमचो तुका बसून बोलू देता देवा तू आमचो शेवो जिवी तुका भेटून दिता बापा पुदाक आज्ञा Bondor mój marsasna Papa Buddha dnia Bondor mój marsasna Papa Buddha dnia Bondor mój marsasna Papa Buddha dnia Bondor mój marsasna बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, हे मिसांत वांटून घेत आसतना दोमिंगूस वास जे आमचे बाबा सुद्दां मागता ताची गोश्टी आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. हे आमच्या बाबाक सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागता. बेर्थ दे बारूस हे आमचे भयणीचो उगडास करता आमी. म्हयन्याचो उगडास सुर्गीच्या बापान तिकाय आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाची भागिरी करूंक मागुया. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात लुसियो कार्दोज, लुसिया विएगस, लुसी ग्रासियस. आज पवित्र सभा करता समरण उगडास भाग्योंत लुसी ह्या रॉकशास्त्रिणीचो जिणें जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. आपलें जिवीत तिणें बापाक अर्पिलें आनी वावरता खातीर ती मेली. मागुया तिचे मजतीन आज आमची सगळीं लुसियो आपले वाडदीस संभ्रमतात तांकां आनी आमकां सगळ्यांक देवाची उपट बेसांवां आनी आमचो भावार्थ ओदीक थिरावंक जियोंक आमकां भाग्योन लुसीचे मजतीन कृपा आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून एकामेका लागीं आनी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बावणलो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. भाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावणलो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. देवा सासणाच्या उजवाडा आपल्या विश्वासी अंकवारी जिवितान आनी रोगशास्त्रिणीच्या दिरादीक मरणान भाग्योंत लुसी प्रकाश बरीत दिवटी जावंक पावली. सर्व बरेपण प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावं आनी एक दीस भाग्योंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासनीक उजवाडांत आमी तुका भोगूंक पावूं.
आमच्या सुमया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायेक पोरचेक देखली. तिणें कुलां पोरमोणे मैदानार तंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उच्चारली. ताणें म्हणलें, बियोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्याचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा तितले सोबीत तुजे तंबू, इस्रायेला कितली सोबीत तुजी घरां. पयस विसरलेल्या फालकेरां सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलतल्या बागा सारकीं, सर्वेस्परान रोयलोल्या रोतपोलां सारकीं, उदका लागसोल्ल्या देवदार रुखां सारकीं. तांचे कुणांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासलोल्या पोरसांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा पोरोस व्हडलो. ताची राजपदवी चडत चडत वेतोली. आनीक एक बाकीत ताणें उच्चारलें. ताणें म्हणलें, बियोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्यो मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्याचें, बोव वर्त्या देवाची जाणवाय घेतल्याचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां पूण आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोखेत्र फुडारीपण चलयता. इस्रायेलांतली राजकाटी उपजता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. तुजें मारोग दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. म्हणुया, तुजें मारोग दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूं दी सर्वेस्परा, तुजें मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालचाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन वता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन तूं हें करताय आनी कोणें तुका ही सत्ता दिल्या? जेजून प्रतिपाल केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवांचें स्नान खंयतान आयलें? स्वर्गांतावन वो मनशांतावन? आनी ते आपणाच भितर अशें विचारूंक लागले, आमी स्वर्गांतान म्हळ्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सत मानलें ना? पूण आमी मनशांतावन म्हळ्यार आमी लोकांक भियोंक जाय, कित्याक सगलीं जुवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परतिपालून ताणें म्हळें, आमी नकळो. आनी जेजून ताका सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आमचे मदें जायते तरेचे मनीस आसतात. कांय जाण तांकां सदांचें जालां एकामेकाची टिका करपाची, एकामेकाक क्रिटिसायज करपाची. कोणाकूय गांवांत कितेंय जाता तेन्ना तांणी कितें तरी आपले कमेंट्स दिवंकूच जाय, हो तांचो डेली ब्रेड कहो. अशेंच कितें खंय एक फावट एक गांवांत दादलो आसलो आनी प्रत्येक फावट पादविकार शर्माव सांगता तेन्ना तो कसली ना कसल्यो चुकी काडटालो पादविकाराच्यो. एका दिसा खंय पादविकारान सदांचे भशेन शर्माव सांगलो आनी शर्माव मीस काबार जातसूय तो सांकिस्तें जायलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर तुजो शर्माव बरो जाला, पूण तुजे इंग्लिशीन शर्माव केल्लो तातूंत 7 ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स आसल्यो. ग्रॅमर तुवें वापरला तो सारको न्हय, 7 मिस्टेक्स म्हाका मेळ्ळ्यात. पादविकारान खंय तापूंक ना तशें. ताका म्हळें खंय फुडें जायत, हांव तितलो ग्रॅमर शिकूंक ना तुजे भशेन, पूण जें कितें जेजूचो अनुभव म्हाका मेवला आनी तो हांवें पोरजेक दिला, ताका ग्रॅमराची गरज ना. ती अंग्रेजी भास कशी जावं, पूण संदेश आनी संदेशाचो मुखेल कारण म्हळ्यार जेजू. तो तर तुका मेवला जाल्यार ग्रॅमर इज नॉट इम्पॉर्टंट. आनी तो खंय ओगीच गेलो. भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा फारिजेव, धर्मशास्त्री, लोकांचे वडील जेजूचे पाटीक लागिल्ले. वी आर इन द चॅप्टर 21 or 21 ऑफ मॅथ्यू. ताका देव मंदिरांत येवकार दितात, लोक ताचे फाटल्यान वयता. जेजू लागीं ते विचारतात, तुका ही ऑथॉरिटी कोणें दिल्या हे भाशेन शर्माव करूंक, लोकांक एकठांय करूंक, लोकांक बरीं करूंक? तुका ऑथॉरिटी कोणें दिल्या? They want to question the authority of Jesus. ते जाणा आसलेत लोक जेजूक प्रवादी म्हूण मानतालो, अभिषेक म्हूण मानतालो, ताचे फाटल्यान वेताले. तांकां इल्लीशी निड्डुकाय जाता, तांच्या पोटान चापता.
देखून ते जेजू लागीं विचारतात तुका कोणें ऑथॉरिटी दिल्या, तुजे लागीं कितें तरी आसा तुका सेरमांव सांग म्हणून? तूं देवस्थानांत वता, देवाचें उतर परगुट्टा, सोनवारा दीस येता, लोकांक बोरी करता, कोणें ऑथॉरिटी दिल्या तुका? आनी जेजू बांबुडीन तांकां जबाब दिना. तो तांकां उलटो प्रश्न करता, कित्याक तांचें काळीज गोट आसलें. जेजू तांचे लागीं विचारता, जुआंव बातिस्त आयलो आनी तो स्नान दितालो, कोणाचे पदवेन दितालो? कोणें ताका ऑथॉरिटी दिल्ली? आनी ते भियेतात हो जबाब जेजूक दिवंक. देवातान ताका ऑथॉरिटी मेळ्ळें म्हळ्यार जेजू म्हणटलो तुवें कित्याक ताचें स्वत मानलें ना? मनशां ताका ऑथॉरिटी दिल्या म्हळ्यार ते मनशांक भियेताले, लोकांक भियेताले, कित्याक लोकांक तांकां पयस आयिल्ले. आनी देखून ते म्हणटात आमी नोकळो. आनी जेजू तांकां सांगता, हांवें सांगिना तुमकां कोणाचे पदवेन हांव हें करता. बाबा मुडिनो, देवाच्या उतराक आमी सदांच जागी, देवाच्या उतराक आमी सदांच उक्टी, हें गरजेचें. देखूनच पयले वाचपांत आमी आयकलां लोकगणतीच्या पुस्तकांत कोण बालाम इस्रायल परजेक बाकीत करता. कितें बाकीत करता? एक नोकेत्र जाकोबाच्या संस्थेंतल्यान जाकोबातलें एक नोकेत्र फुडारीपण चलयता. इस्रायलांतली राजकाठी उपजता. कोण हें नोकेत्र? जेजू. आनी ह्या नोकेत्राची आमी वाट पळयत आसा. बाबा मुडिनो, देवाचें उतर आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दिवं, ह्या जेजूच्या येण्याक फावो ते भाशेन आमी तयार जावं. तर हीच कृपा ह्या मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बिटोनेक आमी गायन गावया. निश्कोडोंग निर्मोल उडो, C27 पान 39, C27 पेज 39. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरे मोहिमेंत आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव पवित्र बापा, तुज्या बाग्योंत रक्षाशिनी लुसीचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोळायेन मानून घे आनी थीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक हें बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी म्हूण आमी मागता
तुझे पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तुजे रोगशाशिनीन लुसीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपून आयीन तूं परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी. सर्वेस्परा तुजे चाकरान दुबीस आनी बेडते बारुसांची काकूट कर. तांकां संवसारांत तुवें आपूण वेलें बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिजो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकवलेले मागणे आतां मनान धरून बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. तुमी ह्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक येदूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. चे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. हो जेजू आमचो सरवंडार बापाची पदवेन बरी खबर परगटूंक गांवांनी भोंवलो. हो जेजू ताच्या येण्याची वाट आमी पळयत आसा. ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सुचतली आमी सुभागी. सोमिया तूं म्हज्या घरा येवचें म्हाका पावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या कारसांनी शेवताना आमी गायन गावया. सोमिया जेजू ये ये. D30 पान 68. D38 पेज 68. Muchas soy man,
आमच्या काळजात राहू दे. सोन्या जेजू ये तू ये, आमच्या काळजात राहू दे. पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय, बापा सारकी आमकां करताय. बाबोय तुजी आमी सोडली, मिरान आयल्या तुजे सोशी. सोन्या जेजू ये तू ये, आमच्या काळजात राहू दे. सोन्या जेजू ये तू ये, आमच्या काळजात राहू दे. प्रार्थूया. सोर बोलीश आनी बो मोगाल देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रोक्षाच्या उद्देशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केली आनी जेजून खुर्सार भेटवलेल्या योजनांची गोटाय हे संस्कारांत तुवें आमकां दिले. भाग्योंत लुसीचो उगडास करून तुजे गोटायेन आमकां सांबाळ. पवित्र सभेन समेस्त मनशांचे सोडवणी खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज जी जमात जावची आसली प्रेयर मिटींग, कॅरिझमॅटीक प्रेयर मिटींग 4:30 ती आज जावची ना, फाल्यां जातली 4:30 कारण जो आमचो भाव आमकां शिकोवन दिता पवित्र पुस्तकाची ताच्यान आज येवंक जायना. म्हणटच एकामेकाक सांगचें फाल्यां सांजे 4:30 ही मागण्यांची जमात जातली. तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. तुमी वेळ काडून आमचो क्रिसमस बाजार हातूंत वांटो घेतलो करीत तुमकां आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी केरांत नोवेन चालू आसा भाग्यून फ्रांसीस शेवेराचें 5:30 तिर्स आनी ते उपरांत मीस साल्व आनी मिसार सेर्मांव. 16 आमी आमचे धाकटुले भुरग्यांक 40 धाकटुले भुरगीं तांकां एक धाकटुलो क्रिसमस प्रोग्राम थारायला. सेंट विन्संट द पॉल हाचे सांगाताक हो प्रोग्राम जातलो. गरीब गरजेवंत भुरगीं ती हांगा येतलीं आनीक तांकां दनपारां जेवण आनीक हो सुवाळो बरे भशेन जावंक तांकां गेम्स आनी तशें तांचें जेवण बरें जावंक आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन आमी गावुया. आमचे मोदें देवून तुये. G1 पान 9 आनी 7. G1 पेज 97. Immanuel, amche modet devut tuye.
sagar galung tuye sasnar sanvay gebung tuye sogle sagar galung tuye Immanuel Immanuel amche mode